आमचो सोडवोनाय येतलो केन्ना भुंयच्या दाटार जेजू आमचो सोडवोनाय येतलो केन्ना भुंयच्या दाटार दुबळ्यांक आमकां सोडवोनेची कोयत्यांक आमकां मेकळीकेची Salam soto saci por koru kobor pori Jesu amso sorbonai yetlo kena bucha tatar Jesu amso sorbonai yetlo kena bucha बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्यानो ह्या ख्रिस्त येण्याच्या चवथ्या आयतारा आमचे गोंयचे दायसुदंत कम्युन्यो आयतार आमी पाळटा आनी ह्या सेवा धर्माचो विशय वचात मारये भाशेन सोत मानून सुभागी जायात. कम्युन्यो आयतार आमकां भावपणाचो उस्को धरून दुर्बळ दायसुजेंक आनी धर्मीक संस्थाक तांच्या गवळीक आनी शुभ वर्तमानान पोरगोटच्या वावरांत आमचो आदार दिवंक उलो मात्ता. मारयेनूय आपले सोयरी एलिझाबेथी सोवे हुस्को दाखयलो आनी सेवा दिली. भावात कोन्यांनी पोरगोटूंक मारिया आमकां एक श्रेश्ठ नमुनो. ह्या मिसांत भाग घेताना कोन्यांतल्यान भावार्थाक गोवाय दिवंक आमकां कृपा मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो सायबीण मायन उदार काळजा मोनान दुसऱ्यांची सेवा केली आनी हेंच उदार मोन काळीज आमी आपणावंक जाय म्हूण आयचो सेवा धर्म आमकां उगडास कोत्ता. मारये भाशेन सुभागी जा म्हणटा बी ब्लेसड लायक मदर मेरी. खरेंच सायबीण माय सान फ्रांसीस शावेर आमकां गरिबांचो मोग आनी हुस्को दाखोवंक शिकयतात. प्रितीच्यानो आयज कम्युन्यो आयतार जेन्ना आमी समोर उमताव हो एक फुडाकार जावन आसा एन इनिशिएटीव आमच्या बिस्म साहेबांचो. आमच्या गोंयांत जायते दियोसीज आसात, जायते यादनीक आसात, जायती फिरगोसकारां आसात. तीं गरीब, तांकां भावार्थान वाडोवंक जाय पूण तांचे लागीं घोडो ना. दुडवांचो आदार जाय तांकां आदार आनी मोजत कोच्चे पासत हो कम्युन्यो आयतार तांणी घडोवन हाडला. तर आयज सगल्या आमच्या पवित्र सोबेच्या वांगड्या पासत मागुया, आमच्या इंडियेच्या पवित्र सोबे पासत आमी मागुया. देवा मुखार आमी सगलीं पातकी म्हूण ओळखून घेवन त्याच दोनया देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसोणें मागुया. खालत्या काळजान सगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पोरवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवून सोरान सांकवार मरयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कोरा म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सोर पोरवेदार दिव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
म्हणुया. सोर्वेस्पोरा, तुझ्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कोश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावोवच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. मिकायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. पूण तूं बेतलेहेमा इफ्राता जुदाच्या कुळा मोदें तूं बोव ल्हान. तोरी इस्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे थावन जल्मतलो. ताचो होरोम न्हय आतांचो पूण बोव पुर्विल्ल्या काळाचो. ते पासत जी जल्मां हाडची आसा ती जल्मां हाडी पोरयान सोर्वेस्पोर तांकां सोडून दितलो. उपरांत तांच्या भाव भयणीचो एक उरलोलो जोमो इस्रायलाच्या पुता धुवाच्या एकवटान परततलो. तेन्ना सोर्वेस्पोराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फाकोवंक तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक चोरयतलो. आनी ती बिराते विणे रावतली. कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी प्रितुमेच्या शिमेचेर पर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब जातलो, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडू दी सोर्वेस्पोरा. परतून म्हणुया, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडू दी सोर्वेस्पोरा. तूं इस्रायलाचो गवळी तर आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडू दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडू दी सोर्वेस्पोरा. दोलबाराच्या सोर्वेस्पोरा आमी प्रार्थून मागता. आमचेशी परतून ये. स्वर्गार तावन नदर मार. हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडू दी सोर्वेस्पोरा. तुज्या उजव्या हातांत लायलोली दाखवेलीक बालगून सांबाळ. तुज्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुशाचेर तुवें बोलिश्ट केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर. आनीक कदींच तुजे सोडशिली आमी कोट सोडून वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडू दी सोर्वेस्पोरा. हेब्रेवांक बरयल्लें चिटी वेलें वाचप. संवसारान येताना जेजून अशें म्हळें, यज्ञ आनी भेटोयनो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातका पासत होम आनी बोळयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हळें, हो पळय हांव येतां. पुस्तकाच्या कवळ्याचेर म्हजे विशीं बरयल्लें आसा ते प्रमाणें तुजी खोशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, यज्ञ आनी भेटोयनो तुका नाका जाली, होम आनी पातका खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तरी आसतना हे सगोट समोर्ती प्रमाणें वापतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय हांव येतां. तुजी खोशी करूंक हांव येतां. हे परी पयली बंदाबोस काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच खोशेच्या धर्मान
जेजू क्रिस्ताची कुडीचो एकेच पावटी योजनो जाल्यान आमकां पवित्रताय मेळल्या. देवाचें उतर हें शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. ही आसा हांव सोरेस्पराची चाकोन. जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. Por तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत दोडपडान गेली आणि साकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिने एलिझाबेथीक नोमान केले. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आणि व्हडल्या ताड्यान तिने म्हळें, ओस्तुऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशेचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सरची येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पडे तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या गोंयांत जायतीं फेस्तां जातात. वरोसभर आमच्यो परबो आसतात. सायबीण मांयचीं फेस्तां, सांता कुर्साचीं फेस्तां, सांता भोक्तांचीं फेस्तां जायतीं कोत्ता आमी आमच्या गोंयांत. आनी प्रितीच्यानो, एक खेरीत परब आमच्या फिरगोजांनी, जायत्या आमच्या फिरगोजांनी आमी कोत्ता तें म्हणल्यार साक्रामेंताचें फेस्त कोत्तात. साक्रामेंताचें फेस्त, सांतिस्माची परब, द फीस्ट ऑफ द ब्लेसड सॅक्रमेंट. आनी हें नोयनां आमी केल्या उपरांत परबे समोयार मीस जातकूच पाद्री सांतिस्म घेवन एक व्हडलें पुरसांव काडटात आनी सांतिस्म सोगल्याक भोंवडायतात. ते टेक द ब्लेसड सॅक्रमेंट ऑल अरावंड. कित्याक लागून कोत्तात काय? जेजूचो आशिर्वाद मागोन, सोगल्यांचेर जेजूचो आशिर्वाद मागोन हें सांतिस्माचें पुरसांव आमी काडटा.
द प्रोसेशन ऑफ द ब्लेसड सॅक्रमेंट, युकरिस्टीक प्रोसेशन. थोड्या भायल्या देशांनी आनिकूय गोणगोणान कोत्तात, सारखे रस्त्यांचेर शारांनी बा भोंवडायतात सांतिस्म गाडयेन बा घालून. मोगाच्यानो युकरिस्टीक प्रोसेशन सांतिस्माचें पुरसांव हाका आमी म्हणटा. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान पयलें सांतिस्माचें पुरसांव जालेलें, द फर्स्ट एवर युकरिस्टीक प्रोसेशन, ताची आमकां खबर आयकूंक मेवता. सांतिस्म घेवन कोण गेलो काय? सायबीण माय घेवन गेली. जेजू तिच्या काळजान आसलो, जेजू तिच्या कुसव्यान नासलो. आनी ह्या जेजू घेवन सायबीण माय जिवी ताबेर्नाकल जी आसली ती वेता, दोडवोडान वेता एलिझाबेथीक भेट करूंक. अरे प्रिदिच्यानो, खूब पयस ती वेता. आनी जेन्ना ती वेता एलिझाबेथीच्या फुड्यान जेजूक आपल्या कुसव्यान घेवन सांतिस्म घेवन ती वेता, एलिझाबेथीक बाग मेवता. शी इज ब्लेस्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन टू विटनस द युकरिस्टीक प्रोसेशन. ती जेजूक अणभवता. आनी मोगाच्यानो जेन्ना सायबीण माय एलिझाबेथीच्या फुड्यान येता जेजूक आपल्या कुसव्यान घेवन, एलिझाबेथीच्या कुसव्यान जो बाळूक आसलो जोआंव बावतिस्त तो खुशालकायेन उडी मारता. कित्याक सायबीण मायच्या कुसव्यान आसलेलो बाळूक जेजू एलिझाबेथीच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकाक जोआंव बातिस्ताक मूळ पातकांतलो नितोळ कोत्ता. केदें व्हडलें बाग प्रिदीच्या बाबा भणीनो. आनी जेन्ना हें बाग तिका फावो जाता, एलिझाबेथीच्या तोंडांतल्यान ती बरीं उतरां भायर सोदता. उस्तोर्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. प्रिदीच्यानो, सायबीण माय सुभागी. जेन्ना आमी सांतिस्माच्या फुड्यान वेता, एडोरेशन आमी कोत्ता, सांतिस्माचें बोजोण आमी कोत्ता, तेन्ना आमी म्हणटा सदैव जावं देव, सदैव जावं देवाचें पवित्र नांव. एलिझाबेथ सायबीण मायक म्हणटा, उस्तोर्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. प्रिदीच्यानो, सायबीण माय जेजू घेवन एलिझाबेथीक भेट करूंक वेता, दुसऱ्या जेजूक वता. सान फ्रांसीस शावेरान तेंच केलें. जेजू घेवन तो दुसऱ्या देशांनी भोंवलो, दुसऱ्यांक भावार्थ परगटीत तो गेलो. ही कॅरीड जीजस टू अदर्स. आनी आयज सान फ्रांसीस शावेर आनी सायबीण माय तुका आनी म्हाका तोच उलो कोत्ता. जेजू घेवन दुसऱ्याशी वचोंक. टेक जीजस टू अदर्स. जेन्ना पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता आनी जेन्ना जेजूक आमच्या काळजान आमी घेता, तेन्ना सायबीण माय भाशेन हांव एक जिवें ताबेर्नाकल जाता. आय बिकम अ लिव्हिंग टॅबर्नेकल. आनी एकदां जेजूक म्हज्या काळजान घेतल्या उपरांत हांव जेन्ना घरा वेता तेन्ना म्हाका दोन ऑप्शन आसा. म्हज्यान जेजूक बोश्टाव येता वा म्हज्यान जेजूक मोहिमा दिवंक जाता. आय हॅव टू ऑप्शन्स. इदर आय कॅन डेसक्रेट जीजस थ्रू माय रॉंग लायफस्टायल ऑर आय कॅन ग्लोरिफाय जीजस. जेजूक बोश्टोन गायी सोन नाका जालेली उतरां उलोवन दुसऱ्यांक दुखोवन म्हज्यान तें करूंक जाता, वो जेजूक हांवें म्हज्या काळजान घेतला त्या जेजूक म्हज्यान दुसऱ्यांक परगटूंक जाता. आय कॅन ग्लोरिफाय जीजस. मोगाच्यानो, आयज जेन्ना आमी हांगासर आयल्या, ह्या बागी सुवातेर आमी आयल्या, आमी एक्सपोजिसांवान वांटो घेवंक आयल्या. जायते दीस एक्सपोजिसांव चलता, जायतीं जाणां हांगासर वावर कोत्तात. आनी एक एक पावट कोणाक विचारीत जाल्यार तुवें गोंयच्या सायबाचो उमो घेतला काय म्हणून थोडी म्हणटा, फादर घेतला, हांवें 2 पावट घेतला, 3 पावट घेतला, 4 पावट घेतला, 5 पावट घेतला. व्हडली खुशालकाय. सोयीक मेवता आमकां 10 वर्सान 1 पावट. उमो आमी घेवंकूच जाय. पूण गरजेचें म्हणटा पळय तें आमी सान फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आपणावंक जाय. उमो घेतल्यारूच जायना, पूण आमी ताचें जिवीत आपणावंक जाय, ताची चाल आपणावंक जाय. जे भाशेन जेजूक तो घेवन गेलो दुसऱ्यांक, आमी जेजूक दुसऱ्यांक पावूंक जाय. सायबीण मायचे भाशेन, सान फ्रांसीस शावेराचे भाशेन हें चड गरजेचें जावन आसा. प्रिदीच्या बाबा भणीनो, वी नीड टू कॅरी जीजस टू अदर्स. हो भागीवंत हेंच तुका आनी म्हाका शिकयता. सायबीण माय हेंच करूंक तुका आनी म्हाका देख दिता. पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटा, द लायफ ऑफ जीजस इज अ लायफ फॉर अदर्स, अ लायफ ऑफ सर्वीस. जेजूचें जिवीत दुसऱ्यांक पासत जेलेलें जिवीत, आनी हेंच जिवीत तुवें आनी हांवें जिवंक जाय. नातालां उमरार पावल्यांत, नातालाची परब लागीं पावल्या.
जायती खुशालकाय आमच्या काळजांनी आसा, जायती तयारी आमच्या घरान आमी कोत्ता, क्रीब स्टार आनी डेकोरेशन सगळें आमी कोत्ता. एक धाकटुलो भुरगो काल मेवलो, म्हाका विचारलें ताचे लागीं, बाबा घरा जालें रे सगळें तयार, क्रीब बा स्टार बा घालून जालें? फादर अजून जावंक ना, कांयच तयार जावंक ना. पूण आतां फादर आमकां हॉलिडे पडल्या इस्कॉलान, म्हज्या डॅडी मामीक आदार करून म्हाका सगळें तयार करूंक जाय. मोगाच्या न्हू एकूच सांगता निमाणें, जेन्ना नोखेत्र आमच्या घरान आमी घालता, त्या नोखेत्राक एक खिरीत ओर्त आसा. एकूच सांगता, उगडास तर. दी स्टार हॅज अ सिग्निफिकन्स. कोणाचो उगडास कोत्ता आमकां नोखेत्र? ओदिंतीच्या विद्वानाचो उगडास कोत्ता. द वायज मॅन फ्रॉम द ईस्ट. नोखेत्राच्या उजवाडान ते जेजूशी पावले आनी नोखेत्र थांबले तेन्ना तांकां कोण येयलें जेजू ते सुवातेर आसा म्हूण. आनी थंयसर गोरवाच्या गोठ्यान भितर वचून तांणी जेजूक नमस्कार केलो. जेजू थंयसर तांकां मेवलो. नोखेत्र थंयसर रावले आनी नोखेत्र एक खुणा जावन आसली, थंयसर तांकां जेजू मेवतलो म्हूण. जेन्ना नोखेत्र म्हज्या घराच्या फुड्यान दवरता तेन्ना हांव संवसाराक परगट कोत्ता, हे सुवातेर तुका जेजू मेवतलो. जे भाशेन नोखेत्र थांबले थंयसर उदेंतीच्या विद्वानांक जेजू मेवलो, हांगासर म्हज्या घराच्या फुड्यान नोखेत्र आसा, हे सुवातेर तुमकां जेजू मेवतलो. जाल्यार आमच्या गोराब्यान जेजू कितलो म्हूण आसा गाय? जेजूच्या भाशेन जेजूक मानता पळय ते आमी कोत्ता गाय? आयच्या दुसऱ्या वाचपान हेब्रेवांक बरयलेली चिटीन होच संदेश आमकां मेवता. चाली रिती आमी करूंक जाय खऱ्यो, पूण गरजेचें म्हणटा तें देवाची खोशी करूंक. सायबीण मायन देवाची खोशी केली, सान फ्रांसीस शावेरान देवाची खोशी केली, तुवें आनी हांवें देवाची खोशी करूंक जाय. वेन वी डू वॉट गॉड वॉन्ट्स अस टू डू, तेन्ना जेजूचें आसणें आमच्या गोराब्यांत आसतलें. जाल्यार प्रितीच्यानू ओदीक आनी ओदीक जेजूच्या मोगान लासूया आनी सायबीण माय भाशेन, सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी जेजूक दुसऱ्या आशेन व्हरोया. हांव जेजूक म्हज्या काळजान घेता तेन्ना, कुम्याव घेता तेन्ना जेजूचें मांस म्हज्या मांसान रिगता, जेजूचें रोगत म्हज्या शिरांनी व्हांवता. हांवें जेजूचो रूपकार जावंक जाय. आय शूड बी जीजस. जाल्यार जेजूचो मोग सगळ्याक शिंपडावंक सान फ्रांसीस शावेराची मोजत आमी मागुया, सायबीण मायची मोजत मागुया आनी ह्या पवित्र मिसांतल्यान किरीत कृपा आनी आशिर्वाद आमकां जोण एकल्याक मागोन घेवया. सगळीं बी रावया आनी ह्या वेळार क्रिस्ती कुटुंब कसो आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पोदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकोर मरिताय जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो ताका निकिपिलो, तो मेलेल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पोदवेदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला, थंय थान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबीक, भोगतांचो एकठार, पातकाचें बोगसोणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडींच आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमच्या देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बोळान शुभ वर्तमान पोरगोटचे मिसांव खुशालकायेन आनी उर्बेन सगळे सुवातेर पावोंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी अनितीचेर, भ्रष्टाचाराचेर आनी समाजीक वायटाचेर आड झुजूंक आनी समाजांत बरेपण विस्तारूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या देशांत आसलोल्या दुर्बळ आनी गरजेवंत दिओसिजींत शुभ वर्तमान पोरगोटूच्या वावरा पासत आमचो आदार आनी तेंको दिवंक बापा लागीं मागुया.
बापा दोयार बापा आमचे मागणे ऐकून घे बापा. बागयोन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचे दाखोवणेचो सोमरोम आमकां आमचो भावाद नवसरूंक आनी सगल्या सोवे भावपण बांदून तोयेक जावंक बापा लागीं मागुया. दोयार बापा दोयार बापा आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्यो गरजो देवा मुखार घालुया. थोडी जाण आमी बरी पयसान आयल्यान वी हॅव कम फ्रॉम फार डिस्टन्सीस. कितें मागोंक जाय मागात. जेजूच्या फुड्यान घाल. सान फ्रांसीस शावेराची मोजोतीन माग. तेच भाशेन हांगासर जायतो लोक येत हा आनी हांगा आमचे एक्सपोजिशन कमिटी आसा. जायतो बोर थिंग येतात. वॉलंटियर्स आसात आमचे जायतीं जाणां आसात. तेच भाशेन आयज आमचे मोने हांगा थोड्यो सिस्टरी आसात. आमचे फादर्स आसात. म्हज्या बराबर मीस समोर उमतात. फादर रुजारियो ऑलिवेरा, फादर आग्नेल पिनेर, फादर एंटनी, तांच्याय पासत मागात. सिमिनारिस्ट आसात तांचोय उगडास करात. मोगळा दुनिया थोडींच आमची मागणी तुज्या आदीन आमी केल्यांत ती तूं स्विकार कर. आमा जोण एकल्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सदांच आमी तुका पोरगोठूंक तुजो मोग शिंपडावंक आनी सायबीण मायचे भाशेन सान फ्रांसीस शावेराचे भाशेन आमच्या जिविताच्या देखींतल्यान तुका आमी जाहीर करूंक तुजो आदार आमकां दी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोच्या बाबा भणीनोय मोच्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत आंकवार मारीची कूस सुफोळ केली. तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो.
सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर्व पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी पोरगोटलें. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे पोरबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोलीं ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावून वाखाणणेचीं. देखून आतां देव दुतां बरोबर आनी सोर्गींच्या सोर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोन तोरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco goat por gotoja. Gesù bello, Gesù ci pozzala, Gesù no piagne dolor. Gesù bello, Gesù ci pozzala, Gesù no piagne dolor. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुखा समोर पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिपनेरी कार्दियाल फेरा आमच्या गोवळी बापा, सिमियो फेर्नांदीस आदारी गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर
तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सूत्र मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांच्यो दया करून मागता हांव. आंकवार मरे देवाची माय संगती तिच्या पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धनवता आनी सर्व काली तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tia Gesù vorvi, Tia Gesù sagata, Tia Gesù tai, povitratmyacha ek ponan, sorpod vedar bapa, sorvondonani voibotuka, sasnacha sasnang. Amen. आमच्या सोडूंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थन सगलीं बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणल्या आयच्या दिसा तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सोरांक घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाची शिर्डी तू संसाराचे पाप धुले. आमची देवाची ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. हो जावन आसा जिवो जेजू, आमचो सोमी, आमचो देव, जो ह्या वेळार आमच्या काळजांनी येता. ताचें मांस आमच्या मांसान रिगतलें, ताचें रोगोत आमच्या शिरांनी व्हांवतलें आनी ताचो रूपकार जावंक तो तुका आनी म्हाका उलो कोत्ता. हे आमच्या देवाक शेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्यांत म्हजे भितर येवचें म्हूण म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
कातोलीक धर्मांत जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्यां घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून रावन कुमन्यां घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle and receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणे बाप्तिझम संस्कार घेतलेला आहे तानीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. जेजू आमचो सोमी आमचो दोनी शांतीचो कुंवर आमच्या काळजांत आयला. सोबार देण्यांनी ताणें आमकां भरल्यात.
ह्या वेळार सगळ्या देण्यां खातीर ओगेपणान ताका आर्गां दिवया, ताका दिन वासूया. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या सुखांत सासनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बोरमाशान बोल्ल्या. आमच्या सोडवणाराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भोक्ती. ही आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. बसुया. आयज मिसाची भेट समोरमलेल्या पाद्री सेविल आतांव हाका आनी बलिदानांत वांटो घेतलेल्या यादनिकांक आमचे दिनवास. तशेंच आमचे खेरीत दिनवास आमच्या गायन पंगडाक. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी. सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिजीन. कुमसाराचे पेंडोल तुमचे दावे वाटेक आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज क्रिस्त येण्याचो चवथो आयतार आनी त्याच बरोबर आमच्या महादोन प्रांतांत आमी कम्युन्यो आयतार मनयता. कम्युन्यो आयतार आमी मनयतना आमी आमच्या देशांत आसलेल्या दुबळ्या डायोसिसी आनी धार्मीक घरांनी वावुरतल्या पासत मागता आनी तशेंच फूल ना पाकडी दिवन आदार करता. हे निमित्तान आदार दिवंक खालती विनवणी. मोगाळ भावा भयणीनो चोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 24 25 26 आनी 27 फकत व्हीलचेअर आनी बग्गी कावंटर बंद आसतले पूण उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27 उमो घेवपाक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचें दोबाजीक मीस आमी संबरमतले. आमचे आर्चबिशप भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव मिसाचेर येजमानपण चलयतले. 25 नातालांच्या दिसा सकाळीं मिसांचो वेळ ह्या दिसांनी आमची मिसां जातात तेच परी आसतलो. 25 12:15 हिंदी भाशेन मीस आसतले. On the 25th December, there will be a mass in Hindi at 12:15 p.m. चोत्रायदोची डिसेंबराचे 24 सांजे आदेसाक तशेंच डिसेंबराचे 25 आख्खो दीस कुमसारां आसची नात. उबी रावया. प्रितीच्या बाबणीनो, फादर रुसारी ऑलिवेरा, फादर आग्नेलो पिनेरो, फादर एंटनीच्या बरोबर हे पवित्र मिसाची भेट समोरंबूंक म्हाका जायती खुशालकाय भोगता. तो म्हाजोण एकल्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. एक्सपोजिशन कमिटी तेच भाशेन आमचे वॉलंटियर सगळे आपलो घोराबो सोडून हांगासर बरो वावर करतात. तांचेर तांच्या घोराब्याचेर देवाचें बेसांव मागता. तेच भाशेन आयच्या मिसाची भेट समोरंबूंक जायतो भोर तुमी घेतला. आमचे सेमिनारी सिस्टरी आनी हेर कमिटी वांगडी बरे भाशेन हे मीस तुमी ऑर्गनायज केला. तेच भाशेन आमचो आयचो कॉयरूय खूब बरो आसलो. सगल्यांचेर देवाचें बेसांव मागता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा जोण एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. बागिवोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं सांगाता. बागिवोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय
आनी तुजो जीव चोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकणटाव आमेन फाल्यां दिसा